नमस्कार. लास्ट व्हिडिओत उकडू आंबो करचे दाखयले. आज हांव हो उकडू आंबो यूज करना गोज्जू करचे दाखयता. हो म्हगेलो 1 वर्स पयलींचो उकडू आंबो अजुनी फ्रेश आसा आनी होच उकडू आंबो यूज करून हांव गोज्जू करून दाखयता. आज हांव लसूण घालून गोज्जू करून दाखयता. लसूण घालची ना जाल्यार अशीच थोडो हिंग भाजून घेवका. एक ल्हान चमचो खोबरेल तेलात सुमार एक 5-6 लसणी बोई जराशी क्रश करून जरशी तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवका. हो स्टेप तुम्ही स्किप केला बी जाता. लसूण भाजनशी अशीच हरवीच चटणीत घाल्या जाता. उकड्या आंब्यात मीठ खूप ओण घेतिल्ली उरता आणि ते मिठसाण काडच्याक सुमार 1 तासभर आम्ही एक थोडी उदका भितर ते तिंबून दवरका. गोज्जूक पयलीं आमी एक चटणी रेडी करया. 1 वाटी तरणी सोय घेतला. तातूं भितर भाजिल्ले लसूण घालका. हो गोज्जू जरासो तिखसो आमसो गोडसो जाता. खंयची तीख मिरसांग यूज केला जाता. 2 गोकर्ण मिरसांग आणि 1 घाटी मिरसांग घेतला. दोन्ही तिख आसात. ह्या चटणीक आमसण वेगळी घालची ना. आमलेची आमसण येता. धरते तितले उदक घालून गंदी चटणी वाटून घेव्या. चटणी रेडी जाला. आता मी हातूंत आमली गिमचून घालका. गोड तिकाण गिमची आमली चटणीत घालका आणि परत एक पटी चटणी वाटून घेवका. आमली खूप मिठशी अशी दिसल्यार तुम्ही सोय थोडी जास्त घाला. गोज्जू जराशी गोड करका ताचे खातीर तातूंत गोड घालका. हांगा पातळ गोड यूज केला. उकडो आंबो मिठसो उरता म्हण ह्या गोज्जूक सेपरेट मीठ घालचे ना. हो गोज्जू शीता बरोबर कालून जेवचे यूज करचे जाता. पोळे चपातीक चटणी म्हणून यूज करचे जाता. ही रेसिपी ट्राय कर. कश जालें म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लायक शेअर करा आणि आमगेल टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.